च्यान आमी हे आता सगळे प्रोग्राम सुरू केल्यात एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स. ह्या प्रोग्रामान आमी अशें ठरयलें की जे आमचे कॉलेजींतल्यान भुरगे जे भायर सरतात, जांकां सरकार एड्युकेशन दिता आनी स्किलिंग दिता, बट हे स्किलिंग जे दिता आमी कॉलेजीन, दीस इज लिमिटेड टू द जॉब स्किलिंग. तांकां एंटरप्रेन्योर कशें जावपाचें हें आमचें शिक्षण हातूंत थोड्या प्रमाणाच आसता. सो हे आमी वाडोवपा खातीर आमी एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स स्ट्रक्चर केले. आमची एक्सपिरियन्स घेवन ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स आमी एक प्रोग्राम सुरू केलो, ज्या प्रोग्रामान एवरी यूथ जो भायर सरता ताका हो बिझनस कसो करपाचो ताजेर हो प्रोग्राम आमी स्ट्रक्चर केलो. आनी हो स्ट्रक्चर करून आतां आमी कितें करतात, कॉलेजीन किंवा अदर लोकेशन्स एक वन डे अवेरनेस प्रोग्राम दवरतात. ह्या अवेरनेस प्रोग्रामान एंटरप्रेन्योर कसो जावतलो हे आमी प्रोग्राम कशे करतले ताज्या बद्दल सांगतात. दिस इज मोर ऑफ एन अवेरनेस. ताज्या नंतर ते जे इंटरेस्टेड असतात ते आमच्या त्या 3 डे प्रोग्रामाक अटेंड करतात. आनी ह्या 3 डे प्रोग्रामान असो स्ट्रक्चर्ड आसा की पयल्या सेशनान एंटरप्रेन्योर कशे जातात ताजे बद्दल म्हायती दिता. जे लेक्चरर्स येतात हे गुजरातांतल्यान येतात आनी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री येतात, एज वेल एज गोवा. आनी आमी ह्या प्रोग्रामान पयले कसो एंटरप्रेन्योर जाता तो कळटुकीच जे पार्टिसिपंट्स असतात त्या पार्टिसिपंट्सांक एंटरप्रेन्योरल ट्रेट्स असतात, म्हणजे तांची क्वॉलिटीज असतात. कोणाक रिस्क टेकिंग असता, कोणाक इनिशिएटीव कमी असता, चड असता. सो हे सगळे ट्रेट्स तांकां दुसऱ्या सेशनान आमी कळून दिता की तो बाबा खंय आसा आनी ताजे कशें इम्प्रूव करपाचें. ताज्या नंतर थर्ड सेशनान तांकां प्रोडक्ट कसो आयडेंटिफाय करपाचो, ते ताज्या नंतर मार्केटींग, डिजिटल मार्केटींग, देन फायनान्स, लिगल, गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी कितें, आनी हे सगळें इन्फॉर्मेशन तांकां दितकच 3 दिसान ह्या भुरग्यांक इतलें कळून येता की आपूण बिझनेस करतलो जाल्यार कसो करतलो. आनी एक्झिस्टींग बिझनेसमॅन बसून हे अटेंड करतात आनी दे ऑल्सो फायंड इट व्हेरी इंटरेस्टींग. आनी अशें करून ह्या प्रोग्रामाचो उपयोग जो आसा तो आमच्या सगळ्या युथाक आनी सगळ्या एंटरप्रेन्योर्सांक बरे भशेन जातलो असो दिसता म्हाका. आनी हे प्रोग्राम्स आमी आतां जवळ जवळ 14 प्रोग्राम्स केल्यात. जवळ जवळ 700 लोकांक आमी ट्रेन केल्यात 3 डे प्रोग्रामाक. आनी हो प्रोग्राम आतां आमी दुसऱ्या भशेन फुडें वचपाक सोदतात की आमी रादर दॅन वेटिंग फॉर स्टुडंट्स टू कम आउट ऑफ द कॉलेज एंड देन टेक दीस प्रोग्राम्स, आमी स्टुडंट्सांक कॉलेज लेवलाचेरच आमी तांकां हे प्रोग्राम्स इनकॉर्पोरेट करपाक सोदतात. सो आमी आमच्या प्रिंसिपलांक, कॉलेजीन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन, टेक्निकल एड्युकेशन सगळ्यांक संपर्क करून आतां ह्या फुडल्या वर्सा आमचो प्लॅन आसा की 2-2 प्रोफेसर फ्रॉम ईच कॉलेज आमी तांकां ह्या प्रोग्रामान ट्रेन करतले. आनी हे ट्रेन करून त्या कॉलेजीन त्या भुरग्यांक तांकां एंटरप्रेन्योरशिप फुडें वचपाची कशी जी हेल्प आसा ती तांकां थंयच प्रोवायड करतले. त्या शिवाय हँड होल्डिंग सर्वीस करता, कित्याक 3 दीस प्रोग्राम किंवा 5 दीस प्रोग्राम करून रोकडो तो एक्सपर्ट जायना. सो तांकां हे एंटरप्रेन्योरशिप तांकां कितें डिफिकल्टी आसा, तांकां कितें रेजिस्ट्रेशन करपाक जाय, कितें प्रॉब्लम्स आसात, ती हँड होल्डिंग सर्विसीस पण आमी ते ह्या हातूंतल्यान सेंटरांतल्यान करतात. आनी हे सगळें करून मागीर एंटरप्रेन्योराक फायनान्स जर जाय जाल्यार ईडीसी आमी 2%, 1.5% वेगवेगळ्यो स्किमी आसात जे आमी आतां ह्या फुडें ह्या स्किमीन आमच्या प्रोग्रामान दाखयतले तुमकां. सो हे सगळे फायनान्सूय दितात. सो वीथ गव्हर्मेंट प्रोवायडींग एड्युकेशन, गव्हर्मेंट प्रोवायडींग स्किलिंग, गव्हर्मेंट प्रोवायडींग एंटरप्रेन्योरल एड्युकेशन, एज वेल एज चिपर फायनान्स, म्हाका दिसता आमचे जे गोंयचे सगळे भुरगे आनी यूथ जे आसात आनी एंटरप्रेन्योराक ही कंप्लीट इकोसिस्टमाक एक भरपूर उपयोग पडटलो. आनी त्या शिवाय सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटाची एक रॅम्प म्हणून स्कीम आसा, तातूंत रेजिंग अँड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मन्स. ज्यो ऑलरेडी इंडस्ट्री ज्यो आसात त्या इंडस्ट्रीक हे फुडें तांकां आनी बरे भशेन चलपा खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक स्कीम केल्या जी आमची डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड अँड कॉमर्स तांच्या वतीन हे आमी तांणी ईडीआयआय म्हणजे एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया जी आसा तांकां हे मॅन्डेट दिला की तुमी एक 10 प्रोग्राम्स तांणी आयडेंटिफाय केल्यात. रिस्क मॅनेजमेंट, फायनान्शियल मॅनेजमेंट, मार्केटींग हे अशे वेगवेगळे प्रोग्राम्स केल्यात. सो एक्झिस्टींग एमएसएमई युनिट्स जांकां नॉलेज वाडोवपाक जाय हे सगळे प्रोग्राम फ्री आसात. आनी ह्या प्रोग्रामान एक दिसाचो प्रोग्राम आसा जो एडवर्टायजमेंट करतात आनी सगळ्यांक तो शेअर करतात आनी त्या प्रोग्रामाक रेजिस्टर करून सगळे एमएसएमई एक्झिस्टींग युनिट्स जे आसात तांणी हाजो बेनिफीट घेवपाचो. त्या शिवाय हे जे आमचे स्कुलान आनी कॉलेजीन जे एंटरप्रेन्योर्स जे आमी ट्रेनिंग प्रोग्राम करतात ताजो नॉर्मल कॉस्ट आमकां जवळ जवळ 7,500 पर पार्टिसिपंट येता. पण हो सगळो कॉस्ट जो आसा तो ईडीसीन
ॲज अ पार्ट ऑफ CSR आम्ही तो स्पॉन्सर केला आणि तो CSR पार्ट ॲक्टिव्हिटी म्हणून घेऊन हे सगळ्या स्टुडंटांक आमी फ्री केला. स्टुडंटांक जावं त्या कॉलेजीच्या प्रोफेसरांक जावं सगळ्यांक फ्री केला आणि अशें करून हो प्रोग्रामाचो बेनिफीट सगळ्या भुरग्यांनी घेवपाक जाय. आतां हे EDCचे आमी इतली 50 वर्साची जी वाटचाल चल्ल्या, हे सगळे आमी एक ल्हान एक व्हिडिओ केला आणि ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमकां वी विल जस्ट शेअर the experience of the last 50 years. We've completed 50 years in March. So just let us watch the video. Thank you. गोवा गव्हर्मेंटान आमच्या गोवन युथाक entrepreneurial education Goa is often referred as the Pearl of the Orient for its splendid natural beauty and is known for its vibrant culture, breathtaking beaches, and hospitality. Besides tourism, Goa is also fast emerging as the favored destination for the industry, thanks to the progressive policies of the state government. Today, Goa is the land of growth, opportunities, and aspirations. The Economic Development Corporation of Goa, Daman and Diu was incorporated in 1975 by the then Chief Minister of Goa, late Srimati Shashikala Thai Kakodkar. In 1999, it was renamed as EDC Limited with the focus on the economic development of Goa. Economic development of any state rests on two pillars: industrial development and infrastructure development in the state. EDC has been the main growth engine of Goa that has contributed immensely to both these pillars of economic development. Industrial development. EDC in 1980s set up projects in joint sector participation with public and private sector companies. Accordingly, EDC promoted GEL with Electronics Corporation of India and Bharat Electronics, Goa Antibiotics and Pharmaceuticals Limited in association with Hindustan Antibiotics Limited, and many more. EDC has also been associated with the setting up of state government corporations like IT Corporation, GSIDC, Sewerage Corporation, etc. Further, EDC collaborated with the private sector to promote ACGL with Tata Motors, Goa Electricals and Fans Limited with Crompton Greaves, and many more. All the above companies have contributed immensely to the Goan economy and generated thousands of jobs. Finance is the backbone of every industry. EDC provides term loans for setting up and expansion of MSMEs. The rate of interest is subsidized under the Goa state government's Mukhyamantri Modified Interest Rebate Scheme, under which the eligible unit can avail an interest rebate of up to 9% per annum, subject to a maximum rebate of rupees 25 lakhs per annum. Loan schemes of EDC include general term loan, mortgage, construction, and loans for qualified professionals. EDC has also been associated directly with the funding of SmartLink, Astra Group,
Alcon Group, Kamath Group, Geno Pharmaceuticals, Lumena Home Products, CMM, and many more. EDC is also the implementing agency for the flagship loan schemes of the Government of Goa to support local Goans, namely the Chief Minister Rozgar Yojana, popularly called CMRY scheme, and the Goa Tribal Employment Generation Program, popularly called GTEGP scheme. Under CMRY scheme, loans for new as well as existing projects up to rupees 25 lakhs are financed at an effective interest rate of 2% per annum. GTEGP scheme provides loans to our tribal Goans at an interest rate of 2% per annum along with 40% subsidy. EDC also provides personal loans to government employees. Infrastructure development. EDC's contribution to the infrastructure development of Goa includes Pato Plaza Complex. In order to decongest the city of Panaji, EDC developed Pato Plaza project at measuring 1,77,000 square meters with well-planned roads, footpaths, open spaces, landscaping, etc. Pato Plaza is presently the central business area of Goa, housing major government entities such as RBI, LIC, SBI, Bank of India, Income Tax Department, Passport Department, Goa IDC, and others. Other major private establishments at Pato Plaza include Vedanta, TLF, Novotel Hotel, Country Inn Hotel, and many more. EDC has also extended loans to the major Government of Goa-owned corporations like GSIDC, SAG, ATC, ITG, GEDC, and others who are engaged in the development of infrastructure projects in Goa. EDC is proud to be indirectly associated with some of the prestigious infrastructure projects of Goa, like hospitals, bridges, bus stands, markets, sports infrastructure, Ravindra Bhavans, etc., which have continuously changed the Goan landscape. Of late, EDC has been mandated by the state government to impart entrepreneurial education and training to the youth of Goa by partnering with the Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad. The entrepreneurship awareness and development programs under the CSR initiative of EDC are being held for 1, 3, and 14 days. We believe that with the government providing education, skilling, low-cost finance, and now entrepreneurial education to Goans, the entrepreneurial spirit is going to get a boost and there will be further growth in the Goan economy. EDC has come a long way in the last 50 years. In spite of facing various challenges over the past 5 decades and fulfilling all its social obligations, it is proud to be a profit-making and dividend-paying corporation of the Government of Goa. Recognizing EDC's contributions and performance over the past 5 decades, EDC was awarded the COSIDC National Award as the Outstanding SIDC of India in 2022. With a vision of acting as a facilitator to promote entrepreneurship and employment in the state, and to play an active role in the overall development of Goa, EDC Limited has done complete justice to its name, the Economic Development Corporation, where development is the middle name.
ईडीसीन 50 वर्सां पुराय केली आणि हाच्याच बद्दल थोडक्यांत ईडीसीची 50 वर्साची वाटचाल ही तुमकां थोडक्यान माहिती दिली आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर ईडीसीच्या श्री BS पै आंगले सरान. देव बरें करूं सर. आणि फुडें सरतना जाणून घेवया ईडीसीनसून तुमी स्किमीचो खंय बेनिफीट घेवंक शकता ते स्किमीच्या बद्दल जाणून घेवया. तर आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन साकार करपाक ईडीसी सादर करतात 2 स्किमी. पयली म्हळ्यार चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना स्कीम CMRY 2023. तशेंच दुसरी स्कीम जी आसा गोवा ट्रायबल्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम GTGP स्कीम. तर जाणून घेवया ह्या स्किमी बद्दल. चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना 2023 ही स्कीम सुरवात केल्ली क्विक लोन दिवपाक जेंका कोणाक धंदो सुरू करूंक जाय, स्वताचो बिझनस सुरू करूंक जाय. ल्हान ल्हान बिझनसांक सुरू करपाक सुद्दां ही स्कीम खूब बेनिफीट करता. फोटोग्राफी म्हण, डेंटल क्लिनीक म्हण, जीम किंवा टॅक्सी कोणाक घेवपा जाय, ब्युटी पार्लर सेट करपा जाय किंवा रेस्टॉरंट सेटअप करपा जाय जाल्यार तुमी चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना स्किमी खातीर अप्लाय करचें. आतां ही स्लायड समजपा खातीर आमी एक धाकटेशें उदाहरण घेवया. जर कोणाक सुपरमार्केट सेटअप करपा जाय तर सुपरमार्केट सेटअप करपा खातीर ताका बेसीक लागतलें तें एक वेइंग स्केल तागडी, तशेंच ताका फ्रीज लागतलो, थोडे फर्निचर्स लागतले, रॅक आनी एक कंप्युटर प्रिंटर लागतलो, कावंटर लागतले. हेका आमी म्हणटा फिक्स्ड असेट्स. हे फिक्स्ड असेट्स तुमकां ह्या स्किमीन कंप्लिटली फायनान्स करता. तशेंच त्याच सुपरमार्केटान जर तुमकां सामान जाय जेका आमी स्टॉक म्हणटा, ताका आमी करंट असेट्स म्हणटा, ग्रोसरीज जाय ते फायनान्स करपा जाय जाल्यार तुमकां 40% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट मेळटा. ताका आमी करंट असेट्स म्हणटा. तर हे फिक्स्ड असेट्स आनी करंट असेट्स मेळून तुमचो प्रोजेक्ट कॉस्ट जाता. मुखावयल्या स्लायडीर वतना जाणून घेवया ही स्कीम सुरवात जाल्ली 2001 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम. ही स्कीम स्वरोजगार कोण पळय बेरोजगार आसा तांकां रोजगार करपा खातीर ही स्कीम सुरवात केल्ली. तशेंच 2001 ते आतां पर्यंत 8,000 लोकांनी ह्या स्किमीचो लाभ घेतिल्लो आसा. आतां हायलायट्स CMRY 2023 2023 ही स्कीम मातशी चेंज जाली. तर हांगा जेन्ना आमी सुरवात करपाकूच जेन्ना फायनान्स करताली पण 2023 आतां ही स्कीम एक्झिस्टींग बिझनसाकूय दिता, एक्सपान्शनाकूय दिता, डायवर्सिफिकेशनाकूय दिता. आनी दुसरें म्हळ्यार इन्कम सिलींग हेका कांय ना. पयलीं कितें जातालें जर घोव बायलेक सपोज लोन अप्लाय करूंक जाय आनी घोव ऑलरेडी 10 लाख जोडटा जाल्यार बायल एलिजिबल नासली. पण आतां हे इन्कम सिलींग कांय ना. घोवान कितलेंय जोडलें, बायल जर हावजवायफ आसा तिणें मुद्दामून येवन CMRY स्किमी खातीर तिजो धंदो स्वताचो धंदो सुरवात करपा खातीर ह्या स्किमीक अप्लाय करचें. जाणून घेवया एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया. तर ह्या स्किमीन बसपा खातीर तुमची पिराय आसूंक जाय 18 ते 50 वर्सां. रिलॅक्सेबल बाय 5 इयर्स. जर तुमी विडो किंवा तुमी दिव्यांग आसा, OBC, SC ST, बायल मनीस तांकां तरी 5 वर्सां आनी एक्सटेन्शन मेळटा. म्हणजेच पिराय जाता 18 ते 55 वर्सां. 8वी पास आसूंक जाय मिनिमम. तरी 8वी सुद्दां फेल असले जाल्यार आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर क्वॉलिफिकेशन रिलॅक्सेशनूय दिता. तशेंच 15 वर्साची रेजिडंट सर्टिफिकेटूय आसपा जाय. एक्टिविटीज कवर्ड म्हटल्यार सगळे तरेचो बिझनस आमी एक्सेप्ट करता सोडून सोरो आनी टबॅको. ओके. CMRY मिन्स ऑफ फायनान्स. मिन्स ऑफ फायनान्स म्हणजे तुमी कितले पयशे घालप आनी आमी तुमकां कितले पर्यंत फायनान्स करूंक शकता. सपोज तो दादलो मनीस जनरल कॅटेगरीन जाल्यार ताणें घालप 10%. जर प्रोजेक्ट कॉस्ट 100 रुपया म्हणजे 10 रुपया ताणें घालप, 90 रुपया ताका CMRY थ्रू फायनान्स करता. तशेंच जर ती बायल मनीस किंवा OBC किंवा SC ST किंवा दिव्यांग तांकां ओन्ली 5% घालप. 95 रुपीज तांकां EDC दिता. म्हणजे 5 रुपया तांणी घालप 100 रुपयाचो प्रोजेक्ट कॉस्ट जाल्यार 95 रुपीज तांकां EDC CMRY थ्रू फायनान्स करता.
तर आतां क्वांटम ऑफ लोन म्हळ्यार हांगा 2 तरेच्या भशेन लोन करतात. सपोज तुमी प्रोफेशनली क्वॉलिफायड लायक CA, आर्किटेक्ट्स, इंजिनियर्स जर तुमी आसात, तुमकां प्रोजेक्ट कॉस्ट म्हणजे करंट असेट्स प्लस फिक्स्ड असेट्स धरून तुमचे 25 लाख जाता, जाल्यार तो दादलो मनीस जनरल कॅटेगरीन जाल्यार तेका 10% घालचे पडले. म्हणजेच 2.5 लाख तेका घालचे पडले. 22,50,000 तेका EDCच्या थ्रू CMRY फायनान्स करता. तशेंच जर ती बायल मनीस किंवा ती SC, ST, OBC जाल्यार तिणें फक्त 5% घालप. 23,75,000 तिका CMRY थ्रू फायनान्स करता. जर तो ग्रॅज्युएट किंवा तो कमी शिकला 12वी किंवा तेच्यान कमी शिकला जाल्यार तेका प्रोजेक्ट कॉस्ट आसतलो 20 लाख पर्यंत. पण जर तो दादलो मनीस आनी जर तो OBC न्ही काय न्ही जनरल कॅटेगरी जाल्यार तेका 10% घालचे पडटा. म्हणजे 20 लाखाचे 2 लाख ताणें घालपाचे, 18 लाख तेका आमचे कडल्यान मेळटा. तशेंच जर ती बायल मनीस किंवा SC, ST जाल्यार तिणें फक्त 5% घालप. एक म्हणजेच 20 लाखाचो 1 लाख तिणें घालप. 19 लाख तिका EDCच्या थ्रू CMRY फायनान्स जाता. ओके, ही एक इंटरेस्टिंग स्लायड जी माझी फेवरेट आणि जाणून घेऊया रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%. पूण जर तुमी EMI म्हयन्याचो टायमली भरता आनी तुमी हे युनिट सारके चलयता जाल्यार तुमकां 6% इंटरेस्ट रिबेट मेळटा. म्हणजेच इंटरेस्ट रेट जो तुमकां चार्ज जाता तो 2%. आनी दुसरें म्हळ्यार हांगा रिपेमेंट जो आसा जो तुमी रिपे करूंक जाय आमी म्हणटा टेन्युअर तेका तो आसता 5 ते 7 वर्सां. कमी लोन जाल्यार 5 वर्सां नाजाल्यार 7 वर्सां. आनी हो EMI जो आसता तो तुमी मंथली दिवप, मंथली फारीक करप आसता. आनी हो मंथली फारीक करीत जाल्यार परतून एक फावट सांगता रेट ऑफ इंटरेस्ट फक्त 2%. ओके, समजून घेऊया हो प्रोजेक्ट कॉस्ट एक सिंपल एक्झाम्पल. जाणून घेऊया की कोणाक सपोज एक झेरॉक्स मशीन किंवा स्टेशनरी सेटअप करपा जाय. तर तो सपोज सेटअप करता एक रेंटल प्रिमायसिसान. तेका जाय पडले एक मशिनरी, एक झेरॉक्स मशीन. ताजें म्हण 10 लाख. पयलीं 10. मागीर म्हण ताका एक बेजीक फर्निचर जाय. तेजें धरुया 1 लाख. इलेक्ट्रिफिकेशन धरुया ताजें 1 लाख. मागीर तेका वर्किंग कॅपिटल थोडी स्टेशनरी जाय पडटली. ते आमी तेका 40% पर्यंत फायनान्स करता धर 8 लाख. सो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट तुमी करीत 10 + 1 + 1 + 8 जाल्यार ते जाता 20 लाख. आतां मार्जीन जर तो दादलो मनीस जाल्यार तेका 10% घालचे पडले. 20 लाखाचे 10% 2 लाख. तशेंच CMRY लोन 90% तेका मेळटा. 90% म्हणजे 2 लाख काडीत 20 लाखाचे जाल्यार 18 लाख तेका EDC कडल्यान मेळटा. रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%. आतां जर CMRY लोन 10 लाख. 10 लाख लोन जाल्यार इंटरेस्ट तेका वर्साक जो लागतलो 10 लाखाचेर तो 20,000. तशेंच हो इंटरेस्ट जर तुमी म्हयन्याक कॅल्क्युलेट करत जाल्यार तो 1667 जाता. तशेंच हो जर दिसाक तुमी कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार तुमी फक्त पे करता रेट ऑफ इंटरेस्ट 56 रुपीज पर डे. सो इतले रेट ऑफ सवा इंटरेस्ट मार्केटान म्हाका तरी दिसना 2% लोन तुमकां खंय मेळटलो सो. तर मुद्दामून तुमी EDCन येवचो स्वताचो बिझनस सुरू करपाक आनी ह्या स्किमीचो लाभ घेवचो. आतां सिक्युरिटी आमी कितें घेता? तुमचो लोन जेन्ना आमी फायनान्स करता, सपोज तुमी शॉप घेता तुमचो बिझनस सेटअप करपाक जाल्यार तें शॉप मॉर्गेज जाता. तशेंच सपोज ती मशिनरी तुमी मशिनरी घेता जाल्यार ती मशिनरी हायपोथिकेट जाता. पण कोलॅटरल कितें तशें नो इमुवेबल सिक्युरिटी तशें आमी लँड बीन अशें कांय मॉर्गेज करना. पूण लोन जर 2 लाख पर्यंत घेता जाल्यार सपोज बायल घेता जाल्यार तिजो घोव आसा तो पर्सनल गॅरंटी जाता म्हणजे कन्फर्मींग पार्टी. ही दोगूच मेळून अप टू 2 लाख पर्यंत अप्लाय करूंक शकता. जर लोन 2 लाखा वयर वचत पण 6 लाख पर्यंत ती बायल मनीस लोन अप्लाय करता ती तिजो घोव एज अ पर्सनल गॅरंटी म्हणजेच कन्फर्मींग पार्टी. ताज्यान भायर एक गॅरंटर लागतलो आमकां जेका आमी म्हणटा थर्ड पार्टी गॅरंटर. पण लोन जर 6 लाखा वयर वचत बायल मनीस जी लोन अप्लाय करता ती तिजो घोव
एज अ पर्सनल गॅरंटी आणि थर्ड पार्टी गॅरेंटर आणि आणि एक गॅरेंटर लागतलो जेची नोटरायज्ड कॉपी ऑफ सेल डीड जाय पडटली. ओके. जाणून घेऊया सेलियंट फीचर्स ऑफ दी स्कीम. या स्किमीचे मेन रूपक जाणून घेऊया. पहिली म्हळ्यार हो लोन आमी पर्सनल गॅरंटी म्हणजे हांवें म्हटलें कन्फर्मींग पार्टी घोव घेता अप्लाय करता जाल्यार बायल कन्फर्मींग पार्टी म्हणजे हो लोन फक्त एका फॅमिलीक एक मेळटा. तशेंच प्रोजेक्ट विदाउट फिक्स असेट्स आर नॉट एलिजिबल म्हणजेच फिक्स्ड असेट्स तुमचे फूल कवर अप करता. करंट असेट्स जे तुमकां स्टॉक जाय ते 40% म्हणजे फक्त करंट असेट्स जाल्यार आमी दिना. करंट असेट्स दिता आमी 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट म्हणजे फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट्स धरून. मागीर वर्किंग कॉस्ट ऑफ लँड कॅनॉट बी कवर्ड. टेक ओवर ऑफ एक्झिस्टिंग बिझनेस लोन्स परमिटेड. सो टेक ओवर सपोज तुमचो लोन तुमी आतां ऑलरेडी डेंटल क्लिनीक जर घातला आनी 3 म्हयनेच जाले तुमी ऑलरेडी रेट ऑफ इंट्रस्ट जो पे करता तो 10% वयर ते जाय जाल्यार सुद्दां आमी टेक ओवर करता. तुमी EDCन येवचे आनी आमकां ती सगळे डॉक्युमेंट्स लावन दिवची ते फॉर्म सबमीट करचे ते आमी त्या बँके कडल्यान टेक ओवर सुद्दां करता. तशेंच जे फिक्स्ड असेट्स तुमी घेतला तेका सपोज 18 म्हयन्याच्या भितून आसा ते सुद्दां आमी रिइम्बर्स करता. तशेंच एप्लिकंट शूड नॉट बी डिफॉल्टर ऑफ बँक्स ऑर फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन. तुमी जर खंयूय लोन घेतला तो सारको पे करात, डिफॉल्टर जावं नाकात. सो कित्याक डिफॉल्टर जाले जाल्यार इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट अ लोन एनीवेर EDC एंड एनीवेर एल्स. प्रोसेसिंग फी आणि ॲप्लिकेशन फॉर्माची फी जाणून घेऊया. तर ॲप्लिकेशन फॉर्म जे तुम्ही CMRY फॉर्म घेता तेजे फक्त ₹100. ते व्हरून ताजेर चॅकलिस्ट जी मेंटेन आसा ते लावन त्या फॉर्माक तुमी दिवचे. तशेंच जेन्ना तुमी सबमीट करता हे फॉर्म तेका प्रोसेसिंग फी आसा. जर तुमी लोन घेता 5 लाखा भितून जाल्यार 500 प्लस GST. लोन जर 5 लाखा वयर म्हणजे तुमी शॉप घेता सपोज 22 लाखाचे किंवा तेन्ना तुमकां पे करचे पडटले प्रोसेसिंग फी 5000 प्लस GST जे आमी अर्दे पयलीं घेता आनी अर्दे सँक्शन जातकूच घेता. तशेंच सपोज ते SC ST जाल्यार तांकां 200 प्लस GST ही तांकां प्रोसेसिंग फीज. ओके. डॉक्युमेंट्स जे जाय पडटले एक्चुअली डॉक्युमेंट्स जे जाय पडटले न्ही इट वेरीज एज पर बिझनस. पण बेजीक आमी जाणून घेवया एक फोटोग्राफ क्वॉलिफिकेशन सर्टिफिकेट जाय पडटली तुमची एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया पळोवपाक. रेजिडंट सर्टिफिकेट जाय पडटली. हावस टॅक्स रिसीट जाय पडटले. आधार कार्ड बरोवराचे एप्लिकंटाचे तशेंच गॅरेंटराचे पॅन कार्ड हे गरजेचे कित्याक CKYC करची पडटा म्हणून बरोवर तशेंच गॅरेंटराचे आनी एनी अदर रेलिवंट सर्टिफिकेट. जर लग्न जाला जाल्यार मॅरेज सर्टिफिकेट. कास्ट सर्टिफिकेट जाय पडटली जर तुमी OBC ना जाल्यार तुमी SC ST किंवा तुमी दिव्यांग ऑर विडो जाल्यार ते सर्टिफिकेट जाय पडटली. ओके. हे प्रोजेक्ट डॉक्युमेंट्स जर तुमी युनीट सेटअप जेन्ना करता न्ही तेन्ना तुमकां सर्टन थिंग्स जे जाय पडटले जे मशिनरीज जाय पडटले रॉ मटेरियल जाय पडटले तेजे आमकां कोटेशन्स जाय विथ प्रॉपर GSTN नंबर. मागीर दुसरे जाय ते सपोज तुमची सेटअप करता ते शॉप पंचायतीन जाल्यार तुमी त्या पंचायतीन वचून NOC घेवची पडटली. जर ते म्युनिसिपॅलिटी एरियान पडटा जाल्यार एक ट्रेड लायसनाक अप्लाय करचे पडटले. अप्लाय करतकूच सगळे तुमचे बाकीचे डॉक्युमेंट जे रेडी आसा जाल्यार आमकां ती इवन एक्नॉलेजमेंट हाडून दिल्यार सुद्दां आमी एक्सेप्ट करता. तशेंच एनी अदर NOC फ्रॉम गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट म्हणजेच सपोज रेस्टॉरंट सेटअप करता जाल्यार तांकां एक FDA ची सर्टिफिकेट जाय पडटली. NOC जाय पडटली. तशीच तांकां हेल्थाची एक NOC जाय पडटली. NOC फ्रॉम ओनर ऑफ प्रिमायसीस जर ते रेंटाक घेता तुमी शॉप जाल्यार त्या ओनरान तुमकां एक NOC दिवची पडटा जी फॉर्मेट ते आमी दिता. मागीर त्या शॉपाची हावस टॅक्स रिसीट तशीच इलॅक्ट्रिसिटी बील. हांगा तुमचे कांय प्रश्न आसतले. ते प्रश्न तुमच्या मनान ऑलरेडी आतां उलयला म्हणटकीर खूब अशे हे प्रश्न आसतले की आपल्याक कितलो लोन मेळूंक शकता.
आपल्याक कितलो लोन मेळूंक शकता. सपोज हे फक्त पार्टनरशीप फर्म आनी कॉर्पोरेट बॉडीज हे लागना, ताच्या खातीर आमची दुसरी स्कीम आसा टर्म लोन म्हणून. पण ह्या स्किमी खातीर CMRY तुमकां 90 ते 95% पर्यंत लोन मेळूंक शकता बेज्ड ऑन युअर कास्ट. जनरल जाल्यार 10% तुमी घालप. सपोज कास्ट आसा जाल्यार 5% तुमी घालप. मागीर मार्जीन जे आतां हांवें सांगल्या मार्जीन 5% सपोज तुमी OBC किंवा बायल मनीस जाल्यार 5% तुमी घालप. दादलो मनीस जर तो जनरल जाल्यार 10% ताणें घालप. रिपेमेंट पिरियड 5 ते 7 वर्सां. What is the rate of interest? Rate of interest 2% if you pay the EMI on timely basis. टायमार तुम्ही EMI पे करात, तुम्ही स्वताहून डेडिकेटली हो धंदो चलयात, बिझनस चलयात, तुमकां हो लोन CMRY लोन 2% मेळूंक शकता. हाव फास्ट कॅन आय गेट द लोन? 2 वीक्स. 2 विका भितून आमचें जाता फूल प्रोसेस. सगळे डॉक्युमेंट सारके सबमीट करीत जाल्यार. What is the subsidy available? There is no subsidy. Rate of interest is 2%. आणि म्हाका दिसना हो इतल्या रेट ऑफ इंट्रस्टान तुमकां आनी खंय लोन मेळूंक शकता सो. प्रोसेसींग फीज जे हांवें सांगलें की सपोज लोन 5 लाख पर्यंत तुमी घेता जाल्यार 500 प्लस GST. 5 लाखा वयर तुमी घेता जाल्यार 5,000 प्लस GST जे आमी 50% पयलीं घेता, 50% मागीर घेता. वॉट इज द सिक्युरिटी फॉर लोन? सांगले जे तुमी मशिनरीज घेतले ते आमी हायपोथिकेट करतली. जे सपोज तुमी शॉप घेता ते आमी मॉर्गेज करतली. तशेंच 2 लाख पर्यंत जाल्यार फक्त पर्सनल गॅरंटी पुरो. म्हणजे सपोज चलो घेता जाल्यार तेज्या बापायन पर्सनल गॅरंटी म्हणून रावल्यार जाता. बायल घेता जाल्यार तेज्या घोवान कन्फर्मींग पार्टी म्हणजेच पर्सनल गॅरंटी म्हणून रावल्यार जाता. अबाउट 2 lakhs to 6 lakhs आमकां एक गॅरेंटर जाय पडटलो. 6 लाखा वयर जाल्यार आनी एक गॅरेंटर विथ नोटरायज्ड कॉपी ऑफ सेल डीड. ओके. ही आमची दुसरी स्कीम. ती आशिल्ली CMRY 2023. ही आसा गोवा ट्रायबल्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम GTGP. ही स्कीम CMRY भशेनूच पण हातून जायते मातशे चड बेनिफीट आसा. सो ही स्कीम ओन्ली एंड ओन्ली फॉर ST कास्ट, शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवा. हांकांच मेळटा. तेंची वॅलीड कास्ट सर्टिफिकेट ह्या स्किमी खातीर जाय पडटली. ही स्कीम आजून एक्सपान्शनाक तरी दिना, पण ही न्यू सेटअप जर करता तुमी, बिझनस नवो सुरवात करता जाल्यार ही स्कीम तुमकां लागू आसा. एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन जे आसा ते 4थी पास. हाका 8वी पासीची गरज ना. हांगा 4थी पास जाल्यार तुमी हें अप्लाय करूंक शकता. प्रोमोटर्स कंट्रिब्युशन जे तुमी घालूंक जाय फक्त 5%. तशेंच हांगा जी सबसिडी जी मेळटा न्ही तुमकां ती 40% सबसिडी मेळटा. 10 लाखाचो लोन जाल्यार हाजेर डायरेक्ट 40% सबसिडी मेळटा. म्हणजेच 4 लाख वेव ऑफ जाता आनी टर्म लोन जो आसा 6 lakhs जाता. ताजेर फक्त 2% रेट ऑफ इंट्रस्टान तुमी हो टर्म लोन पे करता. प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर MSMEs तांकां हो प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख पर्यंत 5% तांच्यांनी घालपाचे जाल्यार 23,75,000 तांकां EDCच्या तर्फे मेळटा थ्रू GTGP स्कीम. तशेंच जर सर्वीस एंटरप्रायजीस ऑर ट्रेडींग एक्टिविटीज जर सुपरमार्केट किंवा कसले ब्युटी पार्लर घालता तांच्या खातीर प्रोजेक्ट कॉस्ट उरतलो 15 लाख आनी तांकां 5% घालून 14,25,000 पर्यंत तांकां ह्या स्किमी थ्रू मेळटा. रेट ऑफ इंट्रस्ट 2%. तर ही आशिल्ली CMRY स्कीम आनी GTGP स्कीम. अदीक म्हायती खातीर तुमी मुद्दामून EDCन येवचें. तुमचे डावट आसा कितें क्लॅरिफिकेशन आसा हें क्लियर करचें आनी हेज्यान भायर आमचे कडेन जी स्कीम आसा फॉर मायक्रो स्मॉल मिडियम एंटरप्रायजीस ह्या सॅक्टरांक फायनान्स करपाक टर्म लोन स्कीम. ह्या स्किमी बद्दल तुमकां माहिती दितले आमचे डेप्युटी जनरल मॅनेजर सर जॉन डिसूजा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. हांव आतां तुमकां MSME बद्दल सांगूंक वयता. MSME जे लोन आसा इज फॉर मायक्रो स्मॉल आनी मिडियम एंटरप्रायज. आतां हे जे लोन आसात ते हॉटेल घालपाक किंवा रेस्टॉरंट घालपाक, हॉस्पिटल किंवा सुपर मार्केट घालपाक तुमकां हे लोन गव्हर्मेंट दिता थ्रू EDC.
तशेंच ल्हानशे कारभार जे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सेटअप केल्ले आसा तेंकाय बी लोन हांगासर अंडर MSME लोन आमी दिता. तशेंच जे प्रोफेशनल करियरान आपले ओन स्वताचो धंदो करून ओन आपले ऑफिस घेवपाक तेका बी आमी हे MSME लोन दिता. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जर पळोवंक गेल्यार आमचे EDC इंडस्ट्रियल लोन तरेतरेचे आसा. तशेंच आतां गव्हर्नमेंट लोन तुमी पळयल्या की चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना आणि गोवा ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हेजे बद्दल म्हजे कलिगान तुमकां सांगलेलें आसा. आनी हांव हे इंडस्ट्रियल लोन जे आसा MSME जो लोन आसा तेजे बद्दल तुमकां आमी चड जाणकारी दिवपाची आसा. पयलें म्हणल्यार जनरल टर्म लोन. हो जो जनरल टर्म लोन जे आसा जे इंडस्ट्री घालपाक पयले फावटी गोंयान घालता या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन घालता तेका आमी जनरल टर्म जो लोन दिता तो फॅक्टरी बांदपाक किंवा मशिनरी घेवपाक तशेंच फर्निचर घेवपाक तशें अंडर जनरल टर्म लोन ती स्किमीन तुमकां लोन मेळटा. प्रोफेशनल लोन ज्यो आसा जे प्रोफेशनल आमचे यंग तरणाटे जे प्रोफेशनल गोंयकार आसा जे CA आसा डॉक्टर्स आसात चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा आर्किटेक्ट तशेंच आमचे इंटिरियर डिझायनर किंवा फॅशन डिझायनर भुरगे जे MBA पास जाल्ले आसा किंवा MCA पास जाल्ले आसा तेंकां गव्हर्नमेंट थ्रू EDC प्रोफेशनल लोन दिता. तो प्रोफेशनल लोन तेंकां आपल्याचो ओन स्वताचे ओन ऑफिस घेवपाक किंवा ओन क्लिनीक घेवपाक घालपाक तशेंच मशिनरी हाडपाक इंटिरियर करपाक ते हो प्रोफेशनल लोन दिता. प्रोफेशनल लोन अंडर तेंकां मॅक्सिमम आमी 75 लॅक्स रुपीज दिता आनी इंटरेस्ट रेट खूब कमी दिता. इंटरेस्ट रेट आमी फुडें पळयतले. नेक्स्ट म्हणल्यार मॉर्टगेज लोन ज्यो स्कीम आसा जे इंडस्ट्रीज गोंयान ऑलरेडी सेटअप जाल्ले आसा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जरी तर तेंकां एक्सपान्शन करपाक जाय डायवर्सिफिकेशन करपाक जाय एडिशनल तेंकां जागो बांदून हाडपाक जाय तशेंच मशिनरी घेवपाक जाय तेमी तो पयलीं जो इंडस्ट्रीची फॅक्टरी मॉर्टगेज करून तेंकां अंडर मॉर्टगेज लोन स्कीम मेळटा. कंपोजीट लोन जो आसा तो एक्झिस्टींग EDC बॉरोवर जे आसा तेंकां आमी लोन स्कीम ही केल्ली आसा. EDC कन्स्ट्रक्शन लोनूय दिता आनी अंडर कन्स्ट्रक्शन लोन आमी जे बिल्डर आसा जेंचे रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स कमर्शियल किंवा रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट आसा तेंकां हो कन्स्ट्रक्शन लोन स्कीम केल्लो आसा. पर्सनल लोन जी स्कीम आसा ती फक्त गव्हर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयजांक जे कन्फर्म्ड आसा तेंकां आमी मॅक्सिमम लोन 15 लाख देखून दिता आनी तेजो इंटरेस्ट रेट 10.5% आनी तेका मॅक्सिमम पिरियड ही 8 वर्सां दिल्ली आसा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आतां पळोवंक गेल्यार MSME जे लोन आसा इंडस्ट्रीक जे लोन दिता आमी तेजे बद्दल ही थोडी क्वेश्चनां आमी तुमचे मुखार दवरलेली आसा. चडशे जे एंटरप्रेनर आमचे कडेन विचारता ती ही प्रश्न विचारता लोन आपल्याक कितलो मेळटो. जरी तर प्रोप्रायटरी फर्म आसा तेका जास्ती लोन मॅक्सिमम लोन जो आसा 4 कोटी देखून मेळूंक शकता. पार्टनरशिप फर्मांक 7 कोटी मेळटा. तशेंच कंपनी किंवा LLP तेंकां 15 कोटी देखून लोन मेळूंक शकता. आतां मार्जीन कितली घालची. जे लोन बिलो 50 लॅक्स आसा तेका प्रोमोटरान फक्त 25% मार्जीन दिवची आसता आनी EDC 75% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो टर्म लोन देखून दिवपाक शकता. आनी ज्यो लोन एबॉव 50 लॅक्स आसा ती मार्जीन मातशी वेगळी 35% प्रोमोटरान हाडचे आनी EDC तेका 65% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट दिता. आतां रिपेमेंट हे लोनाचो कितलो हे टर्म लोन जे आसा रिपेमेंट कितलो तेजे 8 वर्सां आसा आनी मॉरेटोरियम 2 वर्सां आमी दिता. आतां इंटरेस्ट रेट जो आसा EDCन आमी म्हणटा की EDCचे लोन जे आसा खूब सवाय आसता आनी हे सवाय कित्याक म्हणून आसता. आतां पळय EDCचे लोन जे आसा आमी 9.5 इंटरेस्ट रेट जे लोन बिलो 50 लॅक्स चार्ज करता आनी प्रोफेशनल लोनाकूय आमी 9.5 इंटरेस्ट रेट लायता. तर लोन एबॉव 50 लॅक्स हे 10.5 चे 13.5. आतां तुमी आतां म्हणटले की हेजे 9.5 इतलो हाय इंटरेस्ट रेट कसो. पूण गव्हर्नमेंटान आमकां एक बरी स्कीम केल्ली आसा ती म्हणटा ती इंटरेस्ट रिबेट स्कीम आनी हेजे वरवीं इंटरेस्ट रिबेटा वरवीं हो लोन खूब कमी जाता इंटरेस्ट रेट खूब कमी जाता. आतां EDCचो इंटरेस्ट जो आसा इज लिंक टू रिझर्व बँक ऑफ इंडियाज रेपो रेट. आतां आमी EDCचो रेट जे प्रत्येक वर्सा 2दा चेंज करता जानेवारीन आनी तशेंच जुलायान. आतां लास्ट 6 मंथान RBIन जो रेट रेपो रेट रिड्यूस केल्लो आसा फ्रॉम 6.5 टू 5.5
आणि तशेंच आता 1 जुलैच्यान आमचो हो इंटरेस्ट रेट 9.5 आसा तो 1% कमी जावन 8.5%चेर येतलो आनी तेजे वयर गव्हर्नमेंट तुका रिबेट दिता. रिबेटा बद्दल हांव फुडें उलयतलों. आता जे युनिट हे बॅकवर्ड तालुकान आसा, आमच्या गोंयांत 7 बॅकवर्ड तालुका आसा, तेजे बद्दल हांव फुडें सांगतले. तेका तुका 5% इंटरेस्ट रिबेट मेळटा. तशेंच गोंयकारांक जे इंडस्ट्री घालतात तेंकां एडिशनल 2% दिता. आनी बायलांक म्हणजे बायलांचे ज्यो युनिट घालतात तेंकां आनी एडिशनल 2% मेळटा. आनी जर तर हे इंडस्ट्री 20 गोंयकारांक काम दिता, तेंकां एडिशनल 2% दिता. हे सगळे ऍड करून मॅक्सिमम रिबेट 9% किंवा 25 लॅक्स पर एनम पर युनिट गव्हर्नमेंट तेंकां दिता. आता प्रोसेसिंग फी आमी 1% चार्ज करता आनी तशेंच सिक्युरिटी जी आसा, मॉर्टगेज आमी घेता ऑफ लँड एंड बिल्डींग. आता ही इंटरेस्ट रिबेटा बद्दल हांव उलयता म्हणल्यार ही जी स्कीम आसा इंटरेस्ट रिबेट स्कीम, ही फक्त गोंयान थ्रू ईडीसीच मेळटा. बाकी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशना कडल्यान ती इंटरेस्ट रिबेट मेळना. आनी ही इंटरेस्ट रिबेटचो फायदो घेवपाक जे युनिट जे एमएसएमई ल्हान युनिट आसा, जे आमी शेड केल्ले तालुका आसा, पेडणे, बिचोली, सत्तरी, दारबंदरा, सांगे, केपें आनी काणकोण, तेंकां डायरेक्टली 5% इंटरेस्ट कमी लागता. तेका हो गव्हर्नमेंट इंटरेस्ट रिबेट दिता. तशेंच बायलांक जे सांगलें हांवें 2% आनी गोंयकारांक 2%, हे सगळे पर्संटेजीस ऍड करून मॅक्सिमम 9% दिवंक मेळटा. आनी मॅक्सिमम म्हणल्यार 9% किंवा 25 लॅक्स पर एनम एका युनिटाक गव्हर्नमेंट रिएम्बर्समेंट दिता. आनी हे तरेन ईडीसीचो इंटरेस्ट रेट खूब कमी जाता. 0.5% म्हणल्यार तुमकां हे भयंकर कमी इंटरेस्ट रेट. नेक्स्ट स्लायड प्लीज. आता आमी बाकीचे तालुका जे आसा, हे येतात पयले आमी की बॅकवर्ड तालुका. बाकीचे तालुका जे आसा, बार्देस, तिसवाडी, मोर्मुगांव, पोंडा आनी सालसेट, ह्या तालुकान तुमी तर कारखानो चालू केलो की ल्हानशी इंडस्ट्री चालू केली, तुजो इंटरेस्ट रेट खूब कमी जावन 3.5% देखून तुमकां हो हेजो लाव मेळूंक मेळटा. आता जशें आमी सांगलां की 1 जुलैच्यान हो इंटरेस्ट रेट आमचो लेस दॅन 50 लॅक्साचेर लोन आसा तो 8.5 जाता. आनी 8.5तल्यान तुमी 5% किंवा बाकीचे रिबेट तरी मेळ्ळी, तुमचे इंटरेस्ट रेट खूब कमी जातलो हे लोनांचेर. नेक्स्ट स्लायड. आता ही स्लायड वयचे पयलीं तुमकां सांगता की आमी ईडीसीचे हे टर्म लोन जे स्किमी आसा, तेजे भायर आमी ईडीसीन एक ईडीआय गोवा सेंटर म्हणून चालू केल्लो आसा. हो ईडीआय गोवा सेंटर आमचे ईडीसी बिल्डिंगीन 5th फ्लोरार आसा. अँड इट इज स्पेशली मेंट फॉर एमएसएमई, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, स्टुडंट्स किंवा बिझनेसीस. आता हे सेंटरान आमी खुबशे प्रोग्राम कंडक्ट करता. आनी हे जे प्रोग्राम कंडक्ट करता बेसिकली फॉर एंटरप्रेन्योरशिप अवेअरनेस प्रोग्राम्स जे स्टुडंटांक. आनी हो प्रोग्राम फ्री केल्लो आसा, 1 दिसाचो प्रोग्राम तो. तशेंच ईडीपी प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम 3 दिसाचो प्रोग्राम आसता. तितून आमी सगळ्या एमएसएमईंक किंवा बाकीचे पार्टिसिपेटंट एंटरप्रेन्योर्स जे आसा तेंकां फायनान्शियल मॅनेजमेंट किंवा लीगल, मार्केटिंग, ब्रँडिंग, डिजिटल मार्केटिंग हेजे आनी ईडीसीचे गव्हर्नमेंट स्किम्स प्लस आमी तेंकां सांगतात. हे 3 दिसाचो प्रोग्रामाक आमी 750 रुपया लायता. दॅट इज बिकॉज दीस इज सबसिडायज प्रोग्राम. एक्चुअली कॉस्ट तेजो 7500 आनी ईडीसी अंडर थ्रू सीएसआर स्किमीन आमी तो सबसिडायज केल्लो आसा. आनी 750 इतलो फायदो तेंकां एंटरप्रेनरांक मेळटा. तशेंच इंडस्ट्रीक आमी रॅम्प प्रोग्राम केल्लो आसा. 1 दिसाचो रॅम्प प्रोग्राम केल्लो आसा, तो बी फ्री आसा. आमी मागता की तुमचे कडेन की जेंकां इंटरेस्ट आसा, स्टुडंट्स किंवा यंग एंटरप्रेन्योर्स, ईडीसीन हे वेबसायटीचेर लॉग ऑन करून त्या प्रोग्रामाची चवकशी करची आनी रेजिस्टर करचें. तेजे वेबसायट आसा edigoa.org. फोन नंबर तुमी नोट करचो, हो जो फोन नंबर आमी दिल्ला सकयल, तेजेरूय तुमी नोट करून तेंकां फोन करून चवकशी करून केन्ना प्रोग्राम जाता तुमी वचून एटेंड जावचे. थँक्यू म्हणचे पयलीं हांव तुमकां सांगता की आमचे कडेन एक डेडिकेटेड ऑफिसर जो आसा, रिया कामत, तेजो नंबर तुमी नोट करून घेवचो. आनी ईडीसीन येवन तुमकां आमचे कडेन जे ऑफिसर आसा ते तुमकां
हेल्प करतले, असिस्ट करतले. तुमची CMRY फॉर्मां भरपाक, जे टर्म लोनाची चवकशी करून तुमकां तुजी कितें क्वेरीज आसात ते सॉल्व करपाक आमचे ऑफिसर तुमकां हेल्प करतले. तो नंबर तुमी प्लीज नोट करून दवरात. 77-200-47-279. EDC जी आसा, आमचें ऑफिस जें आसा, जुंता हावसचे ओपोजीट पणजी आसा. सम्राट थिएटरचे ओपोजीट, जुंता हावसाचे ओपोजीट EDC ऑफिस आमची मोठी बिल्डिंग आसा. थंय येवन तुमी तुमची चवकशी करची. तशेंच आमी तुमकां सांगूंक सोदता की प्रत्येक वाठारांत, विलेजीन आनी म्युनिसिपालिटीन आमी हे प्रोग्राम अंडर स्वयंपूर्ण गोवा चालू केल्ले आसा. गोंयान 206 तसली पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी आसा. आयज पर्यंत आमी कमीत कमी 107 तसले प्रोग्राम केल्ले आसा. बाकीचे प्रोग्राम आमी कंप्लीट करतले आनी आमची स्किमी जी आसा प्रत्येक विलेज पंचायत लेवल देखून आमी ते सगळे लोकांक सांगतले. आमी मागता की स्वयंपूर्ण मित्रांनी आनी बाकीचे गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी तशेंच जे विलेज लेवल मेंबर्स आसा तेमी जेंकां एंटरप्रेन्योर्स तुमच्या गांवांनी आसा तेंकां तुमी EDCन धाडचे आनी आमी तेंकां म्हायती नॉट ओन्ली ऑन स्किम्स बट ऑन एंटरप्रेन्योरशीप देखून दिवची शकता. आमी क्लोज करचे पयलीं तुमकां ल्हान 3 व्हिडिओ दाखयतात. हे आमचे स्किमी बद्दल व्हिडिओ आसात. तुमी ते पळोवचे आनी तेजो लाव घेवचो. Towards Atmanirbhar Bharat Swayambhurna Goa. Mukhyamantri Modified Interest Rebate Scheme. A unique scheme of Government of Goa, operated only through EDC Limited. Goa, wherein effective interest rate on term loan could go down as low as 0.50%. Salient features of the scheme. Category A, units located in the talukas of Pername, Sattari, Sanguem, Quepem, Canicona, Bicholim and Dharbandora of Goa are eligible for 5% interest rebates. Category B, units promoted by Goan entrepreneurs are eligible for further 2% interest rebate. Category C, units promoted by women entrepreneurs are eligible for further 2% interest rebate. Category D, units employing 20 or more Goan employees are eligible for 2% interest rebate. Maximum interest rebate up to 9% or rupees 25 lakh per unit financed by EDC Limited. Truly a big boost to industrialization and employment for Goans in Goa. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business. Chief Minister's Rojgar Yojana (CMRY) by EDC Limited is designed to empower young entrepreneurs and businesses in Goa. Avail financial assistance with attractive interest rates and easy EMIs options. Start your business journey with confidence. Loans at 2% per annum for new and existing businesses set up by Goans. Age limit 18 to 50 years. No income ceiling. Takeover of bank business loans permitted. Loans for projects up to 25 lakhs rupees up to 5% margin. Terms and conditions apply. Call today 77200 47279. Apply today at EDC to grow your business. प्रोवायड करपा खातीर EDCन एक EDI गोवा सेंटर सुरू केला. EDI इज अ रेप्युटेड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट फ्रॉम अहमदाबाद, ज्यांनी हे इन्स्टिट्यूट हांगा आमचे गोवा सेंटर सेटअप केला टू प्रोवायड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग एंड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स. ते ट्रेनिंग जे आसा ते चडशे आमी कॉलेजीन कंडक्ट करतले आनी जे इंटरेस्टेड आसा ते आमच्या 3 डे प्रोग्रामाक येवन तांणी आनी चड नॉलेज घेवपाक शकता.
आणि 3 दिसाचो जो प्रोग्राम करतकीच तांकां 2 लाख ते 15 लाख 20 लाख पर्यंत बिझनेस सुरू करपाक सोंपें जातलें. I have been attending this program for the last 3 days. Today is the third day, and speakers were so good and informative. Each of the sessions were so informative. It will definitely help any person who is planning to start a business and become an entrepreneur. We have seen that many startups do fail because they are not aware of certain things which are occurring and which they should be aware of when they are handling a business. So to educate them, to make them knowledgeable enough so that they can handle their business well, they understand what are their profits and make an informed decision accordingly. हां, म्हजें बॅकग्रावंड म्हणल्यार कितें हांव नोकरी वालो आनी आमच्या घरान सगळीं नोकरी वाली. म्हाका बिझनेस करूंक जाय. पूण कसो करप, कितें करप तें म्हाका खबर आसा. पूण कशें करप म्हूण म्हाका गायडन्स ना. हांगा येवन म्हाका खूब बरें गायडन्स मेळ्ळें. म्हणजे 3 दिसान म्हणजे सगळीं सेशनां बरीं मेळ्ळीं. मागीर गव्हर्मेंटाच्यो कितें स्किमी आसा आनी हें कळ्ळें की गोंयकारांक खूब सरकार प्रमोट करता. In this 3-day program, not only students but any aspiring entrepreneurs can join us and learn about different aspects of business, how to start business, what are the different opportunities are there in the market, how to tap a right current segment for the customers, also how to do marketing, digital branding. Also, they have a financial management session. जे आमचे एंटरप्रेन्योर येतले भायर जे बिझनेस करतले हे बरे भशेन बिझनेस करून सक्सेसफूल जावन तांचे बिझनेसीस ग्रो जावपा खातीर हे ऑब्जेक्टीव आसा आनी हो सगळो आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी हाजो बेनिफीट घेवन ताजो बरो उपयोग करपाचो आसा. नमस्कार. स्वयंपूर्ण गोवा program, one of the flagship program of Government of Goa, under the leadership of Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister. And through this program, various webinars are regularly being conducted in order to reach every unreached. Awareness is the key. Skilling, reskilling, upskilling, and inculcating habit of entrepreneurship are the key components of this program. EDC is playing a vital role in boosting entrepreneur's spirit of every Goan. I thank Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, for his continuous guidance and support for this program. I thank Shri B.S. P. Pai Angle, MD EDC, for detailed presentation about various initiatives and journey of EDC in the state. I thank Shri John D'Souza, DGM EDC, and Ms. Chandani Naik, Junior Assistant EDC, for explaining various best schemes of EDC. And I'm sure these schemes are going to play a major role in boosting the spirit of every Goan and youth. I thank all Swaympurna Mitras, Taluka Nodal Officers, Panchayat Secretaries, Chief Officers, and elected representative present across various municipalities and village panchayats for their presence and participation. I thank DOIT team from CMO for all technical support for smooth execution of the program. Once again, I thank each and everyone. Thank you.